एके वाटेन सरकार गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेची आर्थीक स्थिती सुधारची म्हूण यत्न करता, मात दुसऱ्या वाटेन बँक लुकसाणींतल्यान भायर सरपाचें नांव घेना। दामाव आनी दिवा कडच्यान विभाजन जाले उपरांत गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेची अर्थीक परिस्थिती आनीक बिकट जातली। बँकेच्या विभाजन सिटार नदर मारीत जाल्यार परिस्थिती कळटा। वर्स 31 मार्च 2018 चे बँकेचे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटा प्रमाण अर्थीक वर्स 2017-18 वर्सा गोवा विभागाच्या 58 शाखांचो प्रॉफिट आसा 4 कोटी 25 लाख, मात दामाव आनी दीव विभागाचे फकत 9 शाखांचे प्रॉफिट आसा 6 कोटी 63 लाख। बँकेची बॅलन्स शीट पळयत जाल्यार गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेन रत्नाकर बँके कडल्यान 18 कोटी रीण घेतला, सरकारान 15 कोटी दिल्यात। दामाव आनी दीव विभागान एकाय खाजगी बँके कडल्यान रीण घेतिल्लें ना। गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेन दामाव आनी दीव विभागाक बँकेचे कांय शेअर दिल्यात, मात आनीक रक्कम दिवपाची उरल्या। दामाव आनी दीव विभागाक आनीक 125 कोटी 59 लाख रुपया कॅश दिवंक जाय, मात अजून मेरेन गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेन दामाव आनी दीव विभागाचे पयशे फारीक करपाक 2018-19 अर्थसंकल्पात कसलीच तरतूद केल्ली ना। एपेक्स बँक बहुराज्य आसूंक शकना म्हूण बँकेक दामाव आनी दिवा सावन वेगळी करपाचो थाराव जालो, मात हे एपेक्स बँकेक उपरांत साल्वार करूंक सरकाराक बँकेत भांडवल घालचें पडटा, हीच मोठी पंचायत। बँकेक सध्या दामाव दीव फाटें धरल्यार चाबता आनी सोडल्यारूय चाबता। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकार।